काणयेचें नांव बली. बरयणार श्री रोनाल्ड पेरेरा आंजेलोर. त्या दिसा तशें तें दुरंत घडत म्हणून कोणीय स्वप्नांत लेगून चिंतूंक नातलें. पूण अचानक हें घडीत घडोवन गेल्लें. हिंवाळे दीस ते. त्या दिसाची सांज सरोन भुमीर काळोख प्रसारला. अंधकारीन त्या राती मुडला तावन पडलाक येवची एक रेलगाडी आपल्या दिशे दिवशी वेगान धांवन आसा. आनी आबळे एकाच फरा तो भीकर आवाज. डब्बे सगळे अलकंदलेल्या परी जावन प्रयाणीक चकीत जाले. उडोवन पडले. गाडी दुश्ट्यांनी फाटे निकळायिल्ली खबर नासता अवघडाक सांपडलेली. थोडे डब्बे थरथरेक आपटोन पिटो जाले. थोडे असर्यांनी म्हणले परी थरथरोवन थोड्या अंतराक हुलपोवन रावले. तसल्या एका डब्यांतावन तरणाटो एकलो जोस्सी म्हणलेल्या नांवाचो भोव कश्टांनी जनेलांतल्यान भायर उडलो. ताचें नशीब बरेंच म्हणूंक जाय सुरक्षीत तो उरलो. भायर आयिल्लोच हात बिजावन हरदें रुंदावन एक दीर्घ नीळ श्वास ताणें सोडलो. ताची मोत परत्यान चुरूक जाली. आपल्या फुडल्या बसकेर आसलेल्या एका सहप्रयाणिकाचो ताका उडास आयलो. ती जावन आसली एकली युवती. सिंथिया जावन आसलें तिचें नांव. मोडलेल्या जनेलांतल्यान तो परत भितर रिगलो. ताणें देखलें दृश्य काळीज कडोवचें जावन आसलें. ती युवती डब्याच्या तळार शेवटाल्ली. वमती पडलेल्या तिचे वयर सामान पडुल्लो. अर्धे कुरे मतिभ्रश्ट स्थितींत ती पिरंगताली. बायल्या रडण्या बोबाट आर्त नादासोवें ताणें तिका उखलन अती कश्टांनी भायर हाडली. थोडे दीस पाशार जाल्ले. आस्पत्रेंत आसलें सिंथिया आपायातावन पयस सरलें. सनीन जावन उलोवंक शकतालें. तसल्या एका सांजेर जोस्सी तिका भेटोवंक आयलो. मानेस्ता सुडाळ उलयलें सिंथी ताका पळोवन. हांव तुका अजन्म ऋणी. कित्या पासून? तुवें साहस आदारूंक नातलें तर हांव वाचोवंक पावती ना. सोड ती गजाल. मनशापण आसलेलो कोणीय तें काम करतो. कांय 100 एकलो. हो उडास हांव विसरूंची ना. तुजी कांय तरी सेवा करूंक साध्य जाल्लें जाल्यार? ह्या घटना नंतर ती एकामेका चड लागीं जालीं. तांचे मदें आकर्शण उपजालें. आकर्शणाचो पाशामी मोग. पूण केवल मोग करूनच ती रावली नात. लग्नांत एकामेकाक तांणी समर्पिलें. थोडे म्हयने पशार जाल्ले. सिंथिया आतां गर्भेस्तेन. तिच्या छार्यांत संतोष व्यक्त जातालो. गरमेचे दीस ते. तांतली एक रात. वेळ पशार जाता प्रतवेर शांतता रास करूंक लागली. खंय सर्गी पयसशें सुण्यांच्यो हुळम्यो गुगीची बोब आयकूंक येताली. शांततेक भंग हाडन सिंथिया जोस्सीच्या हरद्यार तकली दवरून न्हिदल्लें तृप्तेन बरोवन. एकच्छांनी ताका जाग जाली. कमरांतलो दिवो पालवंक नातुल्लो. जोस्सी चिंतामग्न जावन न्हिदल्लो शिलिंगाक दिश्ट लावन. जोस्सी म्हणलें सिंथिया चकीत जावन. तुका आनीकय न्हीद पडोंक ना? न्हीद लागीं येना डियर. कित्या पासून? एक सवाल दोस्ता. सवाल? कसलें तें? तुज्या उदरांत आसचें बाळ कसलें जावयेत? कितें? चकीत जावन उठून बसलें सिंथिया. कितें म्हणालोय? जोस्सीन परत तेंच वाक्य उसारलें. बाळशें. मातशें उसमोडलें सिंथिया. कसलेंय तें जावं आमचेंच न्हय तें. सारकें. पूण त्या बाळशाचें लिंग समजोवची आतुराय म्हाका दोस्ता. आतांच्या काळांत तशें करतात खंय.
तर आमी फुडें सरया. सिंती थोडो वेळ चिंतूंक पडलें. जोसी ताकाच पळयतालो. बरें म्हणालें तें. तांतू कांय हरकत ना. फुडली विलेवारी तूं मुंदरसी. इतलें आश्वासन मेळटस संतुश्ट जालें जोशीचें मन. रातीच्या उरलेल्या प्रहारांत ताका स्वस्थ न्हीद पडली. दीस धांवूनच आसले. सिंथियेच्या उदरांतलें बाळशें चेडूं म्हणून समजूनेक आयिल्लें जोसी थंय बदलावण जावंक आराम जाली. आदलो उत्साह आनी उमेद ताचे थंय माजवल्ली. सदांच बावडे मुखामळ, निस्तेज जिनोस. पयलें हें सिंथियेच्या गमनाक गेलें ना. पूण एक फावटी इशारो मेळटस चकीत जालें ताचें मन. म्हजें जोसी कितें जालां? कसलीं चिन्नां ताका दोसतात? कसली खंत ताका लागल्या? म्हज्या बर्ताराक कित्यांत उणें जालां गाय? ताणें सुखी आसूंक आमी कितें करियेत? त्या रातीं दिवाणखान्यांत ती बसून आसतना सिंथिया उलयलें. जोसी, एक सवाल विचारूं? विचार सिंथी. तर सांग, तुका कितें जालां? कसली खंत तुका लागल्या? जोसी उलोवंक ना. पतीन जर अर्धांगीन पतीच्या सर्वांत तिकाय वांटो आसा तर ह्या बुन्यादीचेर रावन पती हांव विचारतां, तुज्या खंती दुखींत म्हाकाय वांटो दी. जिणयेंत थोडे फावटी थोड्यो खंती दुखी एकल्यानच बगीचय पडटात न्ही. पूण हर एका समस्याक एक न्ही तरी एक परिहार आसाच न्ही गे. तर तूं परिहार दाखयताय? म्हज्या तांकी भितरलो जाल्यार. तुका साध्य आसा सिंथी. तर सांग. पूण भोव निकट समस्या हो उपरांत कांय जावचें ना. पतीक संतुश्टी दवरचें पत्नीचें कर्तव्य. तर आयक, आमकां चेडूं भुरगें जावचें म्हाका पसंद ना. कितें? शर्मेलें सिंथी. एक फावटींक तें घामेलें. परत्यान सांग. जोसीन सांगलें. म्हाका चरख्या भुरग्याचेर चड खायस. फुडार असो दिवो तो. तशें जाल्यार गर्भपात करचो म्हणटाय? खांपेऱ्या स्वरान उलयलें सिंथी. ताचें हें भगाप मतींत घेनासतना जोसी म्हणालो, तशें जाल्यार अदीक बरें. तुज्या संरक्षणाची सर जबाबदारी म्हजी. सिंथी चिंतूंक लागलें. जोसीचे पतीन तें, पूण ताकाय सरीसमान हक्कां आसलीं. पूण जोसीक तें ऋणी जावन आसलें. एके वाटेन जोसीन ताका मरणांतलें वाचयल्लें. दुसऱ्या वाटेन तें पांगळें जावन आसलें. असल्या व्यक्तीक किंचित विचलीत जायनासतना जोसीन आपणें खेल्लें. त्या ऋणाचो भार उणो करूंक तें आतां फुडें सरलें. जोसी आपणाच्या अपेक्षा प्रकार घडतस दुसऱ्या बाळाच्या येण्याक राखतालो. पूण वेळ पाशार जातालो. हेणें सिंथीची स्थिती दुसरीच. भायल्या देखीक तें बर्फाचो पर्वत, पूण भितरल्यान तें ज्वालामुखी. आपणें सूख आदारली म्हणलें जळटें किटाळ ताचें अंतस्करण भस्मितालें. परत गर्भस्थपणाक ताणें केल्लीं प्रयत्नां येदोळ फलसंक नातलीं. दीस पाशार जाताले. गरमी ऋतू आरंभ जाल्लो. दिसान दीस गरमी वाडत येताली. समुद्राच्या किनारेरशें आसलें जोसी गेलें फ्लॅट. आनी त्या राती वरां 11 वाजताना घरा येयलो जोसी. घर उक्तेंच आसलें. दिवे जळटाले, पूण सिंथिया दिसनातलें. सिंथियाक सोदून घर सगळें भोंवलो तो. गॅलरीक आयलो, पूण सिंथियाची जळक नासली. नितळ सान्न्याच्या उजवाडाक उदक जळजळटालें. उदकाचेर गेल्ली ताची नदर किनारेर थांबली. थंयसर एक व्यक्ती बसून आसली, पूर्व दिक्काक फुड करून. कोण जावयेत? सिंथी गी. तशेंच दिसता म्हणालें ताचें मन, आनी ताका नियाळ्ळें. रातच्या 8 वरांनंतर घरा भायर सरूंक नरगतालें सिंथी. तर आज तें अशें कित्याक?
त्वरितान मेटां देऊन तो दर्या किनारेक गेलो. सिंथिया उलो दिलो ताणें मातशें ताच्या फाटल्यान रावून आनी ह्याच वेळार देवा हांव पापीन म्हाका बक्षी म्हणली सिंथीचीं उतरां आयकूंक आयलीं आनी आयकून तो शर्मेलो. ताणें बारकेलें. सिंथीचो छारो बदललो. ताका दुबाव मारलो. सिंथी मानसीक पिडेस्त जालां गाय. तो कार्याक देंवलो. शारांतलो फामाद मानसीक तज्ञ एकलो सिंथियाक चिकित्सा दिवंक ओपलो. दीस पाशार जावन गेल्ले. आज सिंथीच्या पिडेचो फलितांश मेळोवंक धडधडचें काळीज घेवन जॉसी तज्ञा सरशीं पावलो. मिस्टर जॉसी मिनालो तज्ञ, सांगोंक हांव दूख पावतां. तुज्या श्रीमतीच्या तपासणेंत जायतीं निश्ठूर सतां भायर पडल्यांत. आकांताच्या दोळ्यांनी जॉसी तज्ञाकच पळोवंक पडलो. ताका भिरांत बगली. तिचें अंतस्कर्ण भोव नाजूक. गर्भपात केलेल्या वरवीं आपूण एक पापीण कुणीगार्ण म्हणलें भावन तिच्या मोतींत घट्ट रोमलां. थोडो वेळ मौन जाल्लो तज्ञ आतां फुडें उलयलो. मती संगी, शरिराची तपासणी आमी चलयतां. जावन एक पाटिंबो आमच्या चिकित्सेक. अशें तुज्या श्रीमतीची तपासणी करतना एक अडूक सत कळोवन आयलें. ती ह्या फुडें केदींच आवय जावची ना. आसुल्लो एक अवकाशय तुमी होगडावन घेतला. आयकतल्या जोसीचें मुखामळ सगळें विवर्ण जालें. तज्ञाचें हर एक उतर फर्माणा जिन्सार ताच्या मोतींत रोंबोवन उरलें. आपल्या एकच अभिलाशा खातीर सिंथियाची ताणें भली घेतिल्ली. काजारी जिवीत धरणी सम केल्लें.